चडसो जो लोक आहा 80-90% जो लोक आहा ते आमी ट्रीट करता. आनी आयज आमी ते पावचीस बी सगळे घेतले. नवे तरेचे ट्रिटमेंट जे खंय बाकीच्या राज्यांत सक्सेसफूल जाल्ले आसात ते आमी ते टॅबलेट्स आनी मेडिसीन तेज्यान घालून आमचे ANM आनी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर तांकां ट्रेन करून गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साक ऑन बोर्ड हाडून प्रत्येक होम आयसोलेशनाचो जो पेशंट आहा तेजे सगळे डिटेल्स सॅच्युरेशन आनी इतर काही गोश्टी ताका बरोबर ज्ञान दिवपाक आमी आमचे MPHW ANM आयुश डॉक्टर्स होमिओपॅथी डॉक्टर्स अंडर द हेल्थ ऑफिसर त्या एरियान ज्युरिडिक्शनान आमी तांकां ट्रेन करून VCचे माध्यमांतल्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान ट्रेन करून तांकां त्या एरियान प्रत्येक होम क्वॉरंटायन पेशंटच्या संपर्कान रावपाचें आमचें काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा. आनी मेन म्हणजे कितें आसा एक तुमी लक्षांत घेवंक जाय की गोवा राज्य जे खर्च करता रेमडेसिवीर आसूं टॉक्सिलिझुमॅब आसूं आनी वेगळे तरेचे मेडिसिन्स आमी गोवा एकूच राज्य अशें आसा जे सगळे गोश्टी आमी फ्री पेशंटाक आमी दिता. त्याच बरोबर तुमकां एक सांगता जेन्ना आमी प्लाझ्मा कोणाक दिता आमी फेरेसिसची 2 मशीन्स हाडल्या. एक आनी एक कमिशन जातलें एक ऑलरेडी चालू आहा पूण ताका आमी जो किट लायता न्ही प्रत्येक पेशंटाक आमकां लावचो पडटा. एक किटाक आमकां 8,000 रुपीज पर किट आमी खर्च करता. पूण तरेतरेचे एक्सपेन्सीस आमी गोवा सरकार आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या माध्यमांतल्यान तेंचे सहकार्य तेंचे गायडन्स घेवन टायम टू टायम आनी आमची सेक्रेटरी नीला मोहनन हेंचे माध्यमांतल्यान आमी आमचें काम चल्लां. आमची एक्सपर्ट कमिटी तुमकां खबर आसा आनी त्याच बरोबर आमचे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस आनी आमची एक्सपर्ट कमिटी जे डॉक्टर मोल्यो डॉक्टर राजेश्वर नायक डॉक्टर विरेन गांवकर डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हे सगळे आमकां गायड करता. त्याच बरोबर आमकां एक वेगळे तरेन आमी कंटिन्यूस काल बी आमची मिटींग जाल्ली. कालच्या मिटिंगेन आमी एसेस केले खंय आमकां गॅप्स जे आमचे आहा खंय आमी ते गॅप्स आमी कॉर्नर करूं शकता ज्या माध्यमांतल्यान लोकांचें जीवन आनी आमी वाचूं शकता. आयज पळय डबल डिजीट तें सिंगल डिजीट आमकां डेथ्स एक 1 to 2 मॅक्स तशें हाडपाक लेवल हाडपाक जाय जाल्यार आनी काम करचें पडटलें.